काय दुयेंसांक लागूनय तांचे ते हिमोग्लोबिन किंवा आरबीसीज कमी जावंक शकतात. सो वॉट टायप ऑफ दुयेंसां, खंयची दुयेंसां असतात ती? सो आता ब्लड डिसऑर्डर आता जेनेटीक जे असता पळय, सिकल सेल एनिमिया जावं किंवा थॅलेसिमिया जावं, तातूंत रक्ताचे आता जे पेशी असतात, तांबडी पेशी जे आसा तांचो शेप सारको नासता. अच्छा. थॅलेसिमियान ते ऑटोमॅटीक स्वताचीच बॉडी तांकां अटॅक करता आनी डिस्ट्रॉय करता. मागीर तांकां परत परत तांचें हिमोग्लोबिन कमी कमी जायत रावता. तांकां एवरी मंथली तांकां मागीर ब्लड ट्रान्सफ्युजन बी घेवची पडटा. बाकीचे मागीर जे आसा थोडी किडनी किडनी डिजीजीस आर देर. क्रॉनिक किडनी डिजीज म्हणजे खूब टायम आतां कोणाक किडनीचो बी त्रास जालो, इट इफेक्ट्स द बॉडी. आतां सिलियाक डिजीज म्हण एक आसा, इंटेस्टायनाचे प्रॉब्लम ते अब्झॉर्प्शनाक प्रॉब्लम करता. तातूंत मातसो तुजें आतां इवन इफ यू आर टेकिंग बरो आतां डायट घेतलो तरी ते बॉडीच्यान अब्झॉर्ब करूंक जावचें ना, तें पचचें ना सारकें. लूज मोशन जाता, तातूंत ब्लड लॉस जाता. सो रगत आसा तें इंटेस्टायनांतल्यान व्हांवता आनी इट गोज आउट इन द फॉर्म ऑफ युरीन, स्टूल्सांतल्यान भायर वता तें. सो ब्लड लॉस जाल्यारूय मागीर हिमोग्लोबिन कमी जावंक शकता.